Servis pora so porvo, sodongra pora svorto, servis pora cimandi, sagle pora svorte, deva chadongra sonuya, tacha mandiran somuya, servis pora cimandi. मुख्य बाबीनो देवाघर गांधी देव सुपकार बोर्ड मिसचे बलिदान तुमचे सोते सांगतीर मे भेटे दिला जिंगी ते तुमचे त्या संवासाद नंतर चिंती सगळी या मिसच्या बलिदाना वेळार देवा मुखार उबारुया देव आपुरबाई थरान आमचे मागणे ऐकता आणि आमच्या उल्या पाळो दिता त्या सोत्या भावार्था आणि भरोशान पवित्र रचनावी मिसचे बलिदान आता आम्ही आरंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो मगे बा बहिणीनो आज इगज मता बघेवन पेद्रो आणि पाऊल दमदूतांची दाबाची परब आचरण करता माटतीर ते मेले पाऊल जेंतिलांक आणि पेद्रो जुदेवांक ते सुवार्ता प्रगट करता असताना दोगी जण पाऊल त्या जिवांचे जूक पळोवंक शकलो त्या जिवांचे जूक वर्त्या तरान तो मानवलो जेजूक विरुद्ध असलो जेच्या वर्त्या मोगांत बरोवंक जेजून ताका दनीक आपटायचे पडले उपरांत जेजू थंय इतलो तो एक जालो की तो म्हणा लागलो हांव न्हय जेजू म्हजे थंय जियेता तशेंच पेद्रो जेजू वर्तो मोग केलो सीस एक मसली पागी जावन उपरांत जेजू सीस जावन इगज मती बुन्या ताच्या हातान दिल्ली आणि ताणें ती घेतली आणि हे दोगी जाण कळमीत नासतना देवाची वर्ती सुवार्ता प्रगट करच्याक जेजू क्रिस्ताक रूप रुपीत आणि आपल्या जिवनात अनुभव केलो तो अनुभव हेरांत प्रगट करच्याक धांवी ते धांवले उपरांत जेजू करे साक्षी जावन मटतीर ते मेले तांचे जिवनांत बरी आमी रगत वळोवंक शकचे ना पूण करी बोरी आपुरबायची जिणी जियोन पातकांतावन पयस जावन पातकांचे बरो आमचे थंय खाण नडोवन नितळ निर्मळ जावच्याक आमी प्रयत्न करुया ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आयती जावया आणि आमची पातकां वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदता देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता मनांचे तोंडांत सारून वायटाचो आणि बरें सणून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासून बगेन सदांच हांव खार मरये सगळ्या आदेदूतां आणि भक्तां आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पद्या लागीं विनंतीकात म्हण प्रार्थना मागता सरपदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बाबा
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रत्ययां सरपदत आमच्या मोगळा बापा भगवान पेद्रो आणि पावलोक तुझ्या वर्त्या सेवेक तुवें विंचलें दोगांच्या जिवनांत जायती अजापा तुवें घडली ते स्मरिपात आमी आमिसाच्या बलिदान भागीदार जात आसतना आमचे सर येवचे ना तुझे खोरून घे आमचे कितें ते समज ते तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान त्या प्रमाणे तुझ्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावन खरे साक्षी आमी जावच्याक तो निर्मी आमी मागता आमच्या सुम्यात पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझ्या पवित्र आत्म्याचेपणान जियत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन पयलें वाचप दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप 21 वळी 1 ते 11 जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन देवान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें केलें आनी शिकयलें तितल्याची खबर मोगाल थियोफिला म्हज्या पयल्या पुस्तकार हांवें बरोवून दवरल्या तशेंच आपणे विचून काडलेल्या दोन दुतांक पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें दिल्ल्या उपदेशाची खबर तुय हांवें दिल्या आपल्या कोश्टां मोन्ना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनसवार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांच्या कडेन उलयलो ताचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कोर्सोनांत जावंक पूण बापान केल्लें बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फॉर्मायलें जेजून सांगलें ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या जुवावान उदकान स्नान दिलें पूण थोड्याच दिसांनी तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान मेळटलें ते जमलेले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें सुम्या आतां इस्रायल राष्ट्राची राजवटकी तूं
नव्यान इश्टापून दितलो तो वेळ पावलो काय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपल्या अधिकारान नेमलेलो काळ आनी घोडयो जाणा जावंक तुमकां पडलोलें ना, पूण तुमचेर देवून येतल्या त्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुजल्यान, आख्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयतात थंयच आसतना जेजूक देवान वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यां मुखारलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गार लावूनच आसले. ओवचीत धवी वस्त्रां घालून दोग दादले ताचे कुशीक उबे जाले. तांणी म्हणलें, गालिलियाकारांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक उबे आसात? देवाचें उतर हें, देवाचो ओडुपकार. कीर्तन तुमची जबाब. सगळ्या अनवराकांतांतलो सर्वेस्पुरान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवराकांतांतलो सर्वेस्पुरान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पुराक हांव सदां दिन वाजतलो. ताची अर्गां स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटाचेर आसतेली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सगळ्या अनवराकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सवे म्हळेन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो तो म्हाका आयकलो. आनी आयकोन सर म्हज्या कश्टान वरांतलें ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवराकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावता ते संतोश बरी जाता. ताची मुखामळा लजन केदीस भावना. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सगळ्या अनवराकांतांतलो ताका निवारलो. सगळ्या अनवराकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवराकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. दुसरे वाचो. बागयोन पावलून बरयलोले तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. म्हजे वाटेन म्हज्या जिवाचें बलिदान जावचें जालां. संवसार सोडून वेचो म्हजो वेल पावला. शेवट पर्यंत हांव बरें झुजलां. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडल्या. बाबार्थांत हांव तीर रावलां. एकूच म्हाका आतां उरलां, तें म्हणल्यार देवान म्हाका दवरलेलो ताका मानवलेल्या जिविताचो जैताचो मुकूट. त्या दिसा सोमी जेजू नितीवंत मुनसुबेदार तो मुकूट म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या दोबाजी केण्यांक ओंतरेकतात तितल्यांकूय. पूण सोमी म्हजे वाटेन उबो रावलो आनी ताणें म्हाका
बोल दिले. अशें म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची परगोटणी जाली आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकली. म्हणटूच सोम्यान म्हाका शिवाच्या तोंडांतलो निवारलो. सगळ्या नश्टांतलोय तो म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राजान सलमाती पावोवन म्हाका तारण दितलो. ताका महिमा सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचे उतर हे. देवाचो उपकार. Alleluia, सर्वेस पोराक जय. Alleluia, सर्वेस पोराक जय. Alleluia, सर्वेस पोराक जय. जय. Alleluia, सर्वेस पोराक जय. जय जय. पेद्रुवा कडप तू आनी या काडपाचे म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचे जैत व्हरू सकचे ना. सर्वेस पोराक जय. Alleluia, सर्वेस पोराक जय. Alleluia, सर्वेस पोराक जय. जय. Alleluia, सर्वेस पोराक जय. जय जय. सर्वेस पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सम्मत प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सौम्या. जेजू सेजारिया फिलिप्पी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशापुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? ताणें जाप दिली, थोडे तो स्थान दाता जोआ म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर थोडे एरेमिया हो अपराधा पैकी एकलो म्हणटात. तो म्हळ्यार जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त चिव्या देवाचो पूत. तो म्हळ्यार जेजू पेद्रोक म्हणालो, बागेतून सिमांव योनाच्या पुता, कित्याक जें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बागा सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रो म्हणचे खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळचे दारवटे तिचे जैतून सकचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारीतूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरतलें जातलें आनी जें कितें संवसारीतूं सोडयतलोय तें सर्गे सोडयलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बोवा परबेचो दीस तुमकां मागता आनी आयची परब जावन आसा सान पेद्रो आनी पावलोची वर्ती दाबाची परब आमी आचरण करता. आनी वांजेलान तुमी आयकलें जाल्यार जेजू 2 सवालां विचारता. पयलें सवाल तो विचारता, हेर कोण हांव म्हूण सांगतात? ते कोण हांव म्हूण सांगतात? आनी त्या वेळार तांकां जाप येता. थोडे म्हणटा स्थानीक जॉन्स, हांव कसो एरेमिया, थोडे प्रावादे पैकी एकलो. पूण दुसरें सवाल जेजून तांच्या काळजाक मारून बोडोन उठयल्या बरी विचारलें जावन आसा, तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात? आनी तें जावन आसा जेजूच्या वरतें सवाल सगळ्यांक आसल्याची सांग ताचे विशयान तांकां कितें कळीत आसा म्हणलें एक वरतें सवाल. आनी त्या वेळार सगळे वगेत आसतना कितें म्हणा लागलो, पेद्रू तूं जावन आसाय क्रिस्त चिव्या देवाचो पूत. आनी ह्या वेळार क्रिस्तान ताका म्हणलें, हे मनशान तुका उगडापें केल्लें न्ही,
देवानंत तुका उगडापें केलें आनी तूं जावन आसाय. पेद्रो म्हणजे खडप आनी तुजेर हांव म्हजी पवी सभा बांदतलो. ते साव्यो तुका दितलो. आनी कितें जालें कळीत आसा मोगाच्या न्हू. पेद्रोन केन्नाय जावाब दिली आनी जेजून केदाळा ताका हे विशयान सांगलें हे मनशांनी देवाच्या वर्त्या जाणवाच्या त्या परिणामा काल तुका उगडापें जालें म्हणटा आसतना पेद्रो एरासेसा सांगाता आसलो आनी की उंचल्या मट्टाक गेलो. उंचल्या मट्टाक कशें ताचे थंय हाम भाव इगो म्हणटा आमी तो वाटलो. वो वाटलो आनी म्हणा लागलो हांव ह्या सिसा बरी न्ही. हांव 12 जाणां सांगता आसा पूण 12 सांगता बरी न्ही. कित्याक म्हळ्यार म्हाका जेजून ऑलरेडी सांगलां हांव खडप आनी म्हजे ताची पयस सभा बांदतलो आनी म्हजे साव्यो म्हाका दितलो म्हणटाना हांव तांचे बरी न्ही. ते ऑर्डिनरी आय एम एक्स्ट्रॉर्डिनरी. आनी त्या खातीर पेद्रो कितें करपाक लागलो. पेद्रो तांचे जावन पळापळ घेवन चिक्कें तिसीन गेलो आनी उपरांत जेजू उलयता. कितें उलयता. जेजू उलोवचें आमी पळयता मोगाच्या न्हू. जेजूच्या वर्त्या उतरांनी ताणें उलयलें उतरां जावन आसात ही. ताका तो म्हणा लागलो मनशा पुतान कश्ट सोसूंक आसा. मनशा पुता मरोंक आसा आनी तिसरे दिसा जिवान जातालो. ह्या वेळार पेद्रूक आपलो इगो तकलेर सोडुल्लो. आपूण जेजूच्या व्हड म्हूण ताणें लेखिल्लें. जेजून म्हाका शाबासकी दिली. जेजून म्हाका बरें म्हूण सांगलें आनी अशें तो व्हडपणांत आतां उपेतालो. आमी थोडे अशें व्हडपणांत उपेवचें म्हणटा आमी. आनी अशें आसा कितें जालें जेजून म्हणलें उतरां ताका ती भोव नाटवली आनी तो ह्या वेळार जेजून ताका सांगतना जेजूचो हात धरन ताका बगले कापन व्हरून गेलो. पेद्रो ह्या वेळार कितें करता म्हूण ताका कळीत नासलें. ताणें चिंतलें जेजूच्या व्हडलो हांव त्या देखून जेजूक हात धरन बगलेंत व्हरता आनी तो कितें म्हणा लागलो हें तुका निर्मोना जावं. पळया पेद्रोक जेजून सांगलें तुका हांव म्हज्या पयस सभेचो मुखेली करतलो तितलें आनी ते साव्यो तुका दितलो. पूण हाणें तें दुसऱ्याच पावर करप्ट्स म्हणटा आमी थोडे थोड्यांक तो पावर तकले गेलो जाल्यार कितें करीचें म्हण कळीत जायना. त्याच प्रमाणे हांगाय घडलें. जेजून सांगलें उतरां काळजान घेवच्या बदला तकलेन ताणें घेतली आनी तो जेजूच्या व्हरतो म्हण चिंती लागलो. आनी ह्या वेळार म्हणालो जेजू तें सांगनाका तें तुका निर्मिना जावं. ह्या वेळार जेजून म्हणलें उतरां. जेजू कळीत आसलें पेद्रो खंय पावला आनी पेद्रूचे तकलेंत कितें आसा पेद्रू कितें चिंता सगळें जेजू कळीत आसलें. त्या देखून जेजू म्हणा लागलो हे पयस सैताना गेट बिहायंड मी सॅटन. म्हळ्यार म्हजें पयसर हें उलोवणें तुजें न्ही. सैतानान तुज्या मतीन घाला. सैतानान तुज्या मतीन घाला. कित्याक म्हळ्यार सैतानाक वडपण लेखूंक जाय. सैतानाक देवा बरी जावंक जाय. देवाचे वर्त स्वभाव न्ही देवा बरी जावन आपणाक एक अधिकार जाय म्हणल्या खातीर. आनी ह्या वेळार कितें जालें कळटा पेद्रू म्हणा लागलो अरे हांवें ताका बाचावी करचे खातीर सांगलें आनी हो म्हाका म्हणटा पयस सैताना म्हूण चिके पाटी गेलो. आनी उपरांत कितें जालें उरले सीस सकडी पळय लागले आनी म्हणा लागले बारीक बुद्धोन म्हण चिंतून गेल्लो आतां कितें जालें. आनी तेय म्हणा लागले तांचे लागीं वतना पयसर सैताना सगळ्यांनी त्या जेजू धरन 12 जाणांनी ताका पयसर म्हणटाना तो वचून पावलो 13व्या स्थानाक क्रेसो जालो. आनी ह्या वेळार ताची इगो जेजून थोड्या मट्टाक संपूर्ण कोसलेलें. आनी ह्या वेळार ओगे वचून रावलो. सिसांत जावन पयस सरलो. आपूण विंचलेलो आपूण ओडलो म्हूण सिसांत जावन पयस गेल्लो. आतां सिसांच्या फाटल्यान येजें पडलें. जेजून तेच पेद्रूक ताचे सगळें भितर आसलें तें वडपण इगो मान काडिल्लो जावन आसा. परत जेजू आसतना पेद्रू विचार लागलो हय म्हज्या भावाक कितले पोटी बक्षीस जाय. पळया परत ताची इगो रावना. आमचे तशेंच जायते पटी आमची इगो आसा पळय ते आमकां परत त्रास दिता. आनी की ओडपण नांव कमाई ह्या संवसारांत तुका नांव गरजेचें. संवसाराची विदोळी मोगाची पावन आनी बेड अधिकार तुका हेरां वयर दाबाव दाखोवंक न्ही. अधिकार तुवें बऱ्या तरान देवाची सेवा करूंक आपरबायता हेरां लेखोंक हेरांचो मोग करूंक. शिवाय तुवें सांगिल्ल्या बरी जाय तुवें केल्ल्या बरी जाता म्हणल्याक न्ही. हर एक लागीं बऱ्या तरान चलोवच्याक अधिकार. आनी हांगा जेजू कडेन तो म्हणा लागलो कितले बोटी हांवें म्हज्या भावाक
बक्षी जाय. तो म्हणटा कितले बोटी हांवें ताका बक्षी जाय. आणि परत म्हणा लागलो, सवाल विचार लागलो, जावं आमी तो दिता. 7 बोटी घे म्हणा लागलो. जेजू कळीत असलें परत उठता तुजो इगो. आणि जेजू म्हणा लागलो 7च्या 70 बोटी. परत पेद्रू शाबास म्हणता म्हणची दिलं नाही. आणि परत सगळा पडलो तसो इगो कसलो. असे जेजू 7 बोटी तसो इगो कसलो. ताचे उपरांत जेजू ताचे लागीं म्हणालो, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. वय सम्या हांव तुजो मोग करता. सर म्हज्या चलयांक परत परत विचारता कित्याक म्हळ्यार जेजून ताणें कितें वायट केलें ताच्या भशेन गण्य केलें ना. जेजून केन्नाच ताका बोट जाकून म्हणना तुवें तें चूक केली म्हणना. पूण पेद्रूक जेजून विचारता तूं म्हजो मोग करता म्हणटा. आनी पेद्रू म्हणा, पेद्रू हांव सम्या हांवें तुका नेगार केलो. जेजू म्हणालो तें सकडी सोड. म्हज्या बानाणे म्हणना लिस हांव इतलेंच आमी कितले पातकी जाल्यार जेजूला घेतना जेजू आमकां आरयता. जेजू आमकां घेता. आमची पातकां तो लेखिना. जायते फुडें आमी कितें करता, आमी पातकी म्हणून पाटी रावता. आमी ते गिल्ट आमचें तें आमी कन्न घेता. जेजू आमची पातकां बगसले उपरांत परत तें पातक करिनाका म्हणून आमकां सांगता. शिवाय हांव तुजो मोग करिना म्हणून सांगना. तो वर्त्या तरान आमचो मोग करता. पेद्रू आनी पावलो जेजूक खुरसायलो म्हूण चिंता. जेजूच्या मनशांक पळयल्यार जायनातलें साऊल आसतना. पूण साऊलाक कन्वर्ट तर करून पावल केल्ल्या उपरांत पावल म्हणटा इमिटेट मी एज आय इमिटेट क्रायस्ट. म्हळ्यार हांवें कशें जेजूचो पाटलाव केलो, अनुसरण केलें तशें तुमी अनुसरण करीत जाय. तसलें वर्तन जीवन पावल जियेलो. आनी जेन्तिलांक बोवापुरबाय तरान देवाचो संदेश ताणें प्रगट केलो. पेद्रूय नेगार ताणें केला जावंक पुरो. जेजू ताचे वतल्या मोगा खातीर 3 पुटी तो विचारता, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. आज मोगाचे भावन आनी भयणीनो जावंक पुरो आमी माट्टीर मोरोंक वचोंक ना. थोडे आमकां तसलें चान्स मेळचे ना. पूण माट्टीर जेजू खातीर मोरोंक आमकां अवकाश करून दिला. तुजे पातक तूं रड, तुज्या पातकाक तूं मोर आनी तुज्या पातकांतल्यान तूं उठ, नितळ जा. कशें ताणी तें रगत वरयलें गी तशें पातक म्हळ्यार मेळ्ळें तूं खाण उडय. जेजू तेन्ना तुज्या जिवनांत जायते अजापां करतालो. त्या पातकान पडो नाका, त्या पातकान लोळो नाका. वडपण वड नांव वडविकाय. आपूण ह्या संवसारांत म्हजेतलो व्हडलो कोणी ना म्हणल्यार स्वार्थ आमी जियेता. मोगाचे भाव आनी भयणी आज त्या देखून आमच्या जिवनांत आमी सुसेग भोगूंक शकना. कित्याक आमच्या जिवनांत खलतेपण आनी विधेयपण भोव गरजेचें. जेजूचें खलतेपण ताका उंचल्या थाना व्हरता. पेद्रू केन्ना खलतो जालो, आपले इगो सोडलें, जेजून ताका दिलें ते वर्ते सावयो आनी म्हणा लागलो वच सर म्हज्या सळयांक. आनी साऊल आसलो पावल जावन संपूर्ण तरान जेजू खाल जाले उपरांत पावल म्हणटा हांव न्हय तो. म्हजी जाणवाय न्ही, ह्या संवसाराची जाणवाय पोकळ, देवाची जाणवाय जावन आसा वर्ती. आनी तसल्या वर्त्या जाणवायेन हांव जियेता. आनी म्हाका ती जाणवाय म्हळ्यार भोव खुशी. आनी तसले जाणवायेंत सदांच जियोंक जाय जाल्यार कृपा आमी मागया. सोम्याच्या वर्त्या मोगान बरया. सोम्या आमकां आज तीन सवाल विचारता, तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात? कितें म्हूण सांगता आमी? आमची जांव हर एकल्याची जावंक जाय तें सोम्याच्या वर्त्या मोगांत बरयल्ली. आनी त्या वेळार म्हाका आनी तुका सोमेंत कितें ताचें मिसांव आसा, त्या मिसांवाक ताणें नेमलां. तें मिसांव मुखार सावन व्हरूंक आदार दितालो. आमेन. सगळे आमचो बाबार तेका निजा देवा तें उसारुया. सतमानता देवाक सर्पदरा बापा सर्गाणी पितुमेच्या आरसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सुमया जो पळयतात मेरे गर्भे समलो आमकां मरेत हांव जल्मलो. 5 पिलत काल ताणें कस असले ताका कुस्सा जडलो. तो मेलो आनी ताका नेकेपिलो. तो मेल्ल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवन जालो. सर्गात चडलो आनी सर्पदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय तांव जुयांनी मेल्यांची मनसूब करूं येतालो. सतमान तांव पळयतात कातोली पयसबे भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्साणे कुळीचें जिवनपण ससण्याचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वर्त्या परबेच्या दिसा सर आमचे ते सवां जेजू मुखार आमी दवरता आसतना आमचो सर्गीचो बाप आमी जें कितें मागता तें आमकां दिता. भावार्थान तुमी विचारा, 12 वर्सांची वर्तीं भुरगीं जाया
आणि सगळें तो तुमकां दितालो. त्या खातीर ताणें म्हणलें उरता पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी आनी हेर सगळें तो तुका दितालो. तुजी सत्य सांग परत तुज्या कुटुंबां, तुज्या वैयक्तीक जिवनांत, तुज्या कामाच्या जाग्यांनी. तुका थोड्यांक काम ना, ती कामां मेळच्या खातीर, थोड्यांक सैरीक ना, तांच्या कुटुंबांत सैरीक नासतना जायतीं जाणां चले आनी चलयो उरल्यांत तांकां सैरीक मेळच्या खातीर, काजारी जोड्यांत समाधान ना तसलें समाधान तांकां मेळच्या खातीर, भुरगीं आमची इस्कॉला वचूंक आराम जाल्यांत बऱ्यापणान शिकच्या खातीर, तशेंच जायते जाणां परिक्षा बरयल्या आसा. जायतीं जाणां आतां नवी नवी सीट तांकां मेळत जाय, तांकां तें एंट्रन्स कॉलेजींनी मेळत जाय म्हणून राखून आसात. आनी तसल्यांक बरेंपण दिवच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया. खरें क्रिस्तांव जिणी जियोंक पेद्रो आनी पावल आमकां दितात तें व्हरतें आदर्श जिवन आमी घेवया आनी तांचे बरी जावच्याक सर आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी उबारून सम्या सांगता आमी सदांच एक जावन जियेवया. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददा देवा बापा मानता तसलें सामणो मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या पयसुपेच्या दावा सरस्पर मानून घेवन सरस्पर आमच्या मोगाळा बापा अशें दिसा बोवा पुरबायतरांनी ह्या आलतरी बोरी आमकां तुवें समर्पीत केलाय. ही खाणीक बोवा पुरबायतरान आमी अर्पीत आसतना आमच्या भुरग्यांची सर गरज जोतून जाणाय. तांच्या विणवण्याक आनी त्या सवाक जायतें फळ दी आनी आमी सर्वंगे नितळ निर्मळ खाणीक तुज्या आलतारी बरी जावंक निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया, होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदा आनी ससनाच्या देवांक सर काळे आनी साते आमी तुका देन वासंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्या सो. तुज्या आनंद सप्तकांनी तुवें सगळ्या मनशाक रचन करता आसतना तांच्या उदार खातीर आनी साल्वसां तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत हाडिलोय. पावलो आनी पेद्रोन ताचो वर्तो मोग केलो. त्याच क्रिस्ता ते वळखले आनी ताच्या बराबर एक जिवन ताणें जियेलें. त्याच संत जनादर उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीन सदाळभर निरंतर गायतात तुझे मुखार.
सर्गे दुखाचय ओन सर्गे दुखाचय बापा करस तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर पण आम्ही मागताव जाऊन ते आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूडो आणि रगत आपल्या सुखुशाने कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसंत मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टी खळचें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात But that's a good purgatory. जीवन पो आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या येसू आम्ही खात्रेकता बापा जे जमणस आणि पुन्हा जन्मणस आम्ही भक्तीपणे उगडास करता जिविता सोड आणि सोडची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका अधीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतल आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास काळ लियो आमच्या बगेन बापा ते सर आमचे गोळी बापा याजके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावणीची खाकूत करे तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्यार समेस्तां तुजें परचलीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता ह्या भुरग्यांचे तुजी खाकूची नदर घाल ह्या भुरग्यांची कितें गरजो आसा तूं समजून घेताय सम्या तांच्या जिवनांत जायतें बरें म्हण आपणावच्याक आमी सगळ्यांनी खरें सक्सी जावच्याक चड आनी चड माय मोग वांटून घेवन तुज्या वर्त्या उतराचे वंदोन तुझो खरो मोग करूंक आमकां तूं शिकय ओंकार मरे देवाच्या मागीर सांगती बग्यान दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिसो सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे मायमगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सम्यान बो अपुरबायचे वर्ते प्रार्थना आमकां दिला मोगाच्यानो ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्या बडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवा सर्वेस परस सर वायटांतले आमकां नेवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकुलतीन सर पातकाले सुटय आनी सर आकातांतले वाठय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमनता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाच्या दिश्ट घाल आनी तुज्या कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी आतांनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत देवाची शिर्ये संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत देवाची शिर्ये संसाराचे पाप कातेले शांती दी आमकां शांती दी ओ मोगच्या बाबणीनो पळय आमचो समय जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आमचो वर्तो मोग केल्लो आनी सदांच त्या मोगांत आमकां वांटेली करचो अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली तुझे संगी हांव गायतलो जेजू पाटी सजोना तुझ्या पांयां तळार रावतलो जेजू तुझे वाटेर हांव चलतलो जेजू तुझे संगी हांव गायतलो जेजू पाटी सजोना तूं म्हजो मोग करताय वैसम्या खरो हांव तुजो मोग करता म्हणा लागलो पेद्रो प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा पापां व त्या जिविताच्या देण्याने तूं आमकां बरयलें आसता आत्मेकान आनी पिवान तुवें आमकां मांस आनी रगत जावन दिलाय तुज्या वर्ता उतराचो गोटो आमी आज संभ्रमला पावलो आनी पेद्रो तुजे करे साक्षी जावन तुज्या जिवितांत वांटेली केलें तुजो संदेश आनी प्रसार केलो त्याच प्रमाणे आमी आमच्या जिवनात नितळ निर्मळ जिणी जियोंक खरें मट्टीरपणांत तुका खरें साक्षी जावंक आमकां तो निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्पद वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो मग बाबणीनो वापरपाची परब तुमकां मागता पेद्रो आनी पावलो दम दत व्हरता तरान आमकां जायते बरेंपण ताणें दिलां तांच्या मेटांनी चलतना बळातीक जाया तुमचें जिवन संतोष भरीत करा खुशाल भरीत जाया
कित्याक सोम्यार म्हणल्यार आसा म्हजे सांगता तुमी जियेतना भियोवची गरज ना, संतोषान जियोंक वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गाळपुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेच्या पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगवान कुसाचे खरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.